पंधरा ऑगस्ट 1955 हो दीस हुतात्म्यांचो दीस म्हणून आमी उगडास दवरूं शकता. इतलो पावन दीस. पन्नालाल यादव सत्याग्रहात वांटेकार जावपी ह्या तरणाट्याक हुतात्म प्राप्त जाले ह्याच दिसा पालये गांवांत. भुमिका वेताळ देवस्थानाच्या आवारान पन्नालाल यादव ह्या तरणाट्याक हुतात्म प्राप्त जाले. देवळाच्या तोराचेर तिरंगो फडकयतना निर्दयी पोर्तुगीज पुलिसांनी ताच्या छातयेर गुळयो झाडल्यो आणि कांय क्षणात पन्नालाल यादव गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचो शहीद जालो. गोवा विमोचन सहाय्यक समिती जी घडली पुण्याक, ती गोवा विमोचन सहाय्यक समिती, ताका GVSS म्हणटात, ती वॉज वन ऑर्गनायझेशन जाणें फूल इंडियेक कॉल, क्लॅरियन कॉल दिलो की all Indians should now participate in Goa's freedom struggle to free Goa from the Portuguese yoke. पन्नालाल यादव आणि शेषनाथ वाडेकर सिक्रेटली गोंयच्या हद्दीन एंटर जाले आणि तांणी गोंयच्या हद्दीर एंटर जाले आणि पेडणे तालुक्यान, गोंयच्या हद्दीचे पेडणे तालुका टुवर्ड्स द नॉर्थ आयले ते आणि पालये गांवांत आयले. पेडण्या पालये म्हणून एक गांव आसा, थंय तांणी त्या देवळान आयले ते आणि तांणी डिसायड केलें की आमी हांगा इंडियेचो फ्लॅग लायतले आणि आमी हांगा सत्याग्रह करतले. सो पन्नालाल यादव आनी शेषनाथ वाडेकर, सो पन्नालाल यादवान कितें केलें, थंय देवाक भेट घेतली देवीची, तो भायर आयलो आनी ताणें भारताचो तिरंगो एका काठीक लावन फडकयलो, अनफॉल केलो इंडियेचो फ्लॅग आनी जय हिंदच्यो घोशणा केल्यो. आनी तेन्ना लोक बी अशे सगळे जमिल्ले. सो इमिजिएटली पोर्तुगीज पुलीस आयले आनी ताका तांणी डायरेक्ट गुळी घालून तांकां दोगी जाणांक मारून उडयले, पन्नालाल यादवाक आनी शेषनाथ वाडेकराक. हे सगळे त्या वेळार आपल्या दोळ्यांनी एका 12 वर्साच्या भुरग्यान पळयल्ले. तो भुरगो आयज 75 वर्साचो जाणटो म्हणजे शशिकांत तिळवे. आयज सुद्दां तांकां हें दृश्य दोळ्या मुखार सामकें स्पश्ट दिसता. पालये गांवांत शशिकांत तिळवे आमकां पन्नालाल यादवाची गजाल सांगता. 5 ते 6च्या दरम्यान सकाळचे फातोडीचेर ते येयले आणि तेंच्यांनी थंय हाचो भारताचो तिरंगी झेंडो त्या पन्नालाल यादवान वयर चडोवन आमचे देवळाचे तोर आहा, तोर म्हणजे वयर घुमटी कशी आहा, बरी उंच आहा ती. त्या घुमटीर चडोवन थंय आमच्या देवस्थानाचो झेंडो आसा, भुमिका वेताळ पत्र्याचो, त्या हेका झेंड्याक तिरंगी झेंडो बांदलो आणि हेंच्यांनी खालती राष्ट्रगीत म्हणूंक सुरवात केली. ते सादारण ते राष्ट्रगीत म्हणांक सकाळी राष्ट्रगीत चालू होता आणि ते पावल्यात. एक 7-7:30 जातली, अर्ध्या तासातच दिल्या ते. तेंच्यांनी ताका कितें सांगलें, पन्नालाल यादव तो वयरच आसलो, उतरांक नसलो, खाला उतरांक ना तो. ताणें थंय झेंडो बांदलो आनी थंयच रावलो. थंय राष्ट्रगीत म्हणटा न्हय, राष्ट्रगीत सोंपपाच्या आदी ते पावल्यात. आनी तेंच्यांनी ताका कितें सांगलें, तो झेंडो तूं काड. तो हांव म्हणलो काडिना. त्या वर तेंच्यांनी ताका काडिना म्हणून तिडकीन गुळी घातली, 2 गुळयो घातल्यो ताका.
पन्नालाल यादवाचे प्रेत अख्खो दीस देवळान उरले. उपरांत पोर्तुगीजांनी सांजे वेळार कांय ग्रामस्थांक घेवन पन्नालाल यादवाच्या पार्थीव शरिराक मानशेर व्हरून अग्नी दिली. थंय दुकान असलें भुसारी हा म्हणजे पसरो पसरो, मांड म्हणटा मांड ते. थंय बसलेले त्या लोकांक दोगां चौगांक घेतले काहीतरी 5:30-6च्या मानान संध्याकाळी सांजे सांजे. म्हणजे हे प्रेत फूल डे तशें उरले. देवळांत रावले ते हा आणि त्या प्रेत घेवन व्हरोन हा त्या मानशेर त्यांच्यानी त्या लोकांक घेवन त्या दुकानदारा कडला केरूसून घेवन व्हरान तर मानशेर हे पोर्तुगीजांनी केले. पोर्तुगीजांनी केलं आणि करतलो कोण त्या लोकांक भंय न्हय. हय म्हणजे तांकां हातूंत लावपाक दिलो ना. गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात पोर्तुगीजा आड स्वातंत्र्यवीरांनी 2 तरेचे लढे उबारिल्ले. एक सत्याग्रही मार्गान आनी दुसरो भुमिगत कारवायो करून. भुमिगत कारवायो करपाक गोंयांतले आनी गोंया भायल्या हेर राज्यांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो आस्पाव आसतालो. भुमिगत कारवायो करप आनी त्यो करतल्यांक मदत करप हो पोर्तुगीजांच्या नदरेत समान गुन्यांव. दोनूय बाबतींत पोर्तुगीज कडक ख्यास्त दिताले. अशें करतल्यांक ते मरसर जीव सोडीसर मारताले. तुमकां अशें कोण खबर आसा हांगाचे जे भुमिगत काम करताले? ते भुमिगत म्हणजे त्या वेळार तो तुकाराम नारायण नायक अशे हांगाचो ते कृष्णा मोरजकर, हा शम्मा कृष्णा पालयेकर. पालये गांवांत त्या वेळार भुमिगत कारवायो करतल्यांचो मुखेल जागो म्हळ्यार जुठाणे. सज्जी फामिलीक पालयेकर हे नांव कित्याक घेवचें पडलें ताच्या फाटल्यान आसा स्वातंत्र्य लढ्याचो इतिहास. तुमचें नांव गंगाराम शंभू पालयेकार सज्जी. हे पालयेकार काय सज्जी? आम्ही खुद्द सज्जी. हा जेव्हा आमच्या बापायक पलतडी जेव्हा होतो स्वातंत्र्य सैनीच्या हेका तेव्हा आमकां अशें तांकां पाखले जेव्हा ते हांगा येवंक लागले तेव्हा आमी ते नांव पालयेकर म्हणून लायले. हा तांकां फटोवपाक. तांकां फटोवपाक नाजाल्यार आमकां हांगा येवन ते त्रास करूंक लागले. ओके. ते आमचे वडील हे वाटेन स्वातंत्र्य सैनीक उतरीत हे हा ते बरोबर जुटाणाचेर. येत जुटाण्याचेर हा. आणि ते हे वाटेन हांगा येत हा रातचे 12 अशे येत आणि रातचे येवप रातचे येवप दिसाचे ना. पूण रातचे तेन्ना हांगा लायटी नाशिल्ल्यो. लायटी नसले. कितें घेवन येवप? लायटी ह्या ना बॅटरी टॉर्च घेवन येवप. टॉर्च घेवन हा आमकां ते येवन हांगासर त्रास खूब करूंक लागले. कोण पुर्तुगेज हांगा येवन पुर्तुगेज हय त्रास पाखले. पूण ते आमकां सांगता तांकां विचारा तुमी केव्हा येता तो विचारा ताका. आमी कांयच सांगले ना. आमच्या इरमावाक असो सांगना म्हण ताका धरून येयलो सुद्दां. तुमच्या व्हडल्या कृष्ण भावाक. व्हडल्या भाव हा तुमच्या तांच्या व्हडल्या भावाचें नांव कृष्ण कृष्णा शांबा पालयेकार पालयेकार सज्जी. सज्जी. हा. हा म्हण तांकां धरून व्हेलो. हय खंय व्हेले धरून? हरमला येयले पयलीं. पयलीं हरमला. हरमला. हरमला कितें पोस्ट आशिल्लें? पोट होते पोस्ट आशिल्लें. हय आनी थंय ताका बेदम मारलो. बेदम हा मारलो म्हणजे वायदमान जायसर असो मारलो ताका. आनी मागीर मगे परत केन्ना येता तो सांग पाणी वतीत आनी तेचो जीव काडीत आनी मारी. अशे परिस्थितीत हाल काडले आनी तो योग 2 म्हयने म्हयनो हय तेणी त्रास भयंकर काडले आनी मागीर परत ताका एकदां धरून येयलो आनी तो पणजी मागीर रावलो. मागीर खंय घालो ताका? मागीर ताका म्हापसा येयलो आनी मागीर ताका खंय वयसुल्यो लावन काय करून मागीर ताका तो सोडून हाडलो. माझे काहीतरी 20-25 पोटात इतके होते माझे वय जाणा. 20-25 इतलेच. आता वय कितलें तुमचें? आता माझे 60-65 जातले. ओके. म्हणजे जेन्ना ते तेवटेनसून सावर जुंया वयरसून जुटानाकसून हांगा येताले आनी ते रातचे हांगा लिपप म्हणजे तुमी कितें करताले तांकां? जेवण मेवण काहीतरी दिवप. जेवण नाजाल्यार ते डायरेक्ट थंयसून कॅम्पार वचून अरावण्यासून थंयसून जेवन ये. तेंचो कॅम्प होता. सगळ्यांचो ग्रुप होतो. ते सगळे एका थंय जावन थंय मागीर ते
होडी येतली आज हय. आम्ही येतलो 12 सुमार येतलो हे होते ना ते सांग आम्ही 12 सुमार येतलो तडेसून हा हांगा येतलो आमकां व्हरान आम्ही थंय होडी येयली काय आम्ही येतलो तेंचा ह्या केल्ला होता काय बॅटिंग मारून टॉस सांगप. मारून मागीर सिग्नल करप. पूण हे जेन्ना टॉर्च दुसऱ्या वटेनसून मारताले हो. तेन्ना पोर्तुगीजूय सैनीक हांगा आशिल्ले जांकां दिश्टी पडूंक शकता न्ही. त्यांना दिसती पडना आला म्हणजे ते केव्हा सकाळचे 8-9 रात्रीचे 10 जायसर 11 जायसर बसत. पन्नालाल यादव म्हणटा तो हो. तो वयर चडून ताणें बावटो लायलो बावटो लायलो आनी ताका गुळी घालून मारलो. हाजे बद्दल तुमकां कितें खबर आसा? मग ती म्हायती म्हणजे तो ते हांगासूनच गेल्ले हिंगा तेच वाटेन हेवटेनूच हीच हीच एकूच वाट ही वचपाची. एकच वाट. हा कितलेशे आशिल्ले ते? ते काहीतरी 50 जण होते. 50 जण आशिल्ले हय. आनी ताका जेन्ना पळय ती गुळी घाली म्हणून कळ्ळें हय आनी तो मेलो म्हणून खाली तो उतारताना ताका झेंडो लायण्या बरोबर ताका उतारताना गुळी घालून फायरिंग केली. फायरिंग केली. 2-3 घेतली त्यांनी फायरिंग. हा हातीर घेतली हा हाय घेतली अशी 2-3 घेतली. आनी मागीर ताका अशें आमकां सांगलें की ताका हांगा खंय तरी व्हरून ताजे ताका दहन केलें. दहन केलें म्हणटा आता थिंगा माणसाचे वयर हांगा वयर हांगा वयर म्हणजे हो डोंगर फाटल्यान आमकां जो दिश्टी पडटा थंय त्या रस्त्याचेच देगेर रस्त्याचेच हय. पूण तेन्ना तो व्हडलो डोंगर आसतलो. तेव्हा व्हडलो असोच आसा हो पण तोच आसा आता आपली सुदारणूक केली ती मातशी हय व्हडलो तसोच होतो तो हय. हांयसून आमच्या घरा कडसून दिसा आपल्या बापायक पुर्तुगीजांनी वेडो घालून कसो बंदिस्त केलो हें गंगाराम पालयेकर सज्जी जेन्ना सांगता तेन्ना आंगार कांटो उबो रावल्या बगर रावना. पूण तुमच्या वडिलांक हांगासूनच धरिल्लो. हय धरलो कसो धरलो? हांगा बसला हा तो असो बसला आणि ते तेंच्यांनी तिनसाना अशी घेरो घातलो पाखले हा. थंय भोवान घेरो घातलो आणि गेले आणि मिया बापाय कडेन फी मागते म्हणजे पैसे मागता मास्तराक दिवं हय मागताले गेले आणि असो ताका चवशीसून ताका धरलो. घट धरले हा घट धरले आणि तेचो पंचो न्हेसलेलो होतो. अरे म्हाका मातसो जेवंक तरी दिया ना ना म्हणलो चल चल मग सोमतेच जावं आहे सोमतेच ताका जशीसून धरलो आणि हे वाटेन ताका घेवन गेले. घेऊन गेलो. हा पहिलो हरमाला दवरलो एटास मारलो हं. मागीर परत त्यांनी पेडण्या येयलो हा पेडण्या थंय 2-3 8 दीस दवरलो आणि तो कसोच ताका सहन जायना आलो सहन जायना तेणी जेवपाचे खटपट केले मागीर परत ताका धरलो तेंच्यांनी आणि तारेची कंपाऊंडान होती हय हय तारेची हय आणि ते तारे वचून उडकी मारून इतक्या कुत्रे मित्रे होते न्हू ताका ते वालको तेचो शिराक हा परत धरलो आणि एटास मारलो आणि मागीर ताका म्हापश्या येयलो म्हापशा म्हापश्या व्हरण्या बरोबर म्हापश्याचो गवणेपान मी करी हं. त्या जादरींग बांदला जार्दीन हय म्हापश्याचा हं. थंय जावन ताका सोडपाचो असो जालो जाणा हं. सोडपाचो जाल्या बरोबर ताका परत तेंच्यांनी काय केल्यांनी तो फास्कॉल पिरेरा म्हणून होतो बसकार हा ते पाश्कोल पेरेरा म्हणून हा ताका तेंच्यांनी ते जेव्हा गेल्ले तेव्हा ताका हेंच्यांनी काय केलं ताका मूत पाणी मागला तेंचे कडेन पिवपाक तेंच्यांनी बाकीचे होते तेंच्यांनी ताका तिने मूत दिला मूत दिण्या बरोबर तांकां इल्ली तिडक ती संतापले ते संतापण्या बरोबर ती अशेंच रातच्यान ताका निरोप दिवं तुका काय तर दाखयतो आणि ती इली आनी तेची कार्रेज होती हा कामिन्यो काबिजांव आणि तो हरमला होती हय आणि थंय गेले आनी ताका आग मारून उजो घालून उडयलो. हा म्हणजे पाश्कोवालान उदक मागतकच तांकां मूत दिले म्हणून ताज्यो कार्रेरी ज्यो आशिल्ल्यो ती तांणी तेंच्यांनी हाकून उडयली. बापायन केन्ना अशें आर मातान हय पेस्टल मिस्त्री होता घेतालो. हय पेस्टल मिस्त्री बडयेचो का पेस्टल मिस्त्री होता आणि ते जर पुर्तुगेज ते जर ताका जर उठांक मेळ्ळा भितरला हाडून तांकां थंय हय ठोकता इतले ताका तयारी होती तेची आणि ना जाल्यार आणखी तेचो मसालो हाडून दोळ्यांत मारून इतकी तेची तयारी होती.
परशुराम श्रीनिवास आचार्य 1924 ह्या सालांत तांचो जल्म. गोकर्ण पर्तगाळ मठाचे मुख्य कारभारी. सप्टेंबर 1956 सालान वयाच्या 32व्या वर्सात तांणी गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामा खातीर आपल्या जिवाची आहुती दिली. ज्या रितीन परशुराम आचार्यांक मरण आयलें व ज्या रितीन तांकां पोर्तुगीजांनी मारलो तें आयकलें काय आंग शिरशिरोन वचपाचें. थंय काणकोण वाठारांत जो फ्रिडम स्ट्रगल चलतालो, आझाद गोमंतक दलाची थंय एक ब्रांच आशिल्ली. आनी तेन्ना परशुराम आचार्य हो फ्रिडम स्ट्रगलान तसो फ्रिडम फायटर तसो नाशिल्लो तो तेन्ना. आनी तो थंय पर्तगाळ मठान आशिल्लो. थंय आपली वेवस्थीत तो सेवा करतालो, हे करतालो. आनी तेन्ना जेरोनिमो बारेतो हो एक जो पुलीस अधिकारी आशिल्लो, जेरोनिमो बारेटो म्हणून. सो नगर हवेलीक तेन्ना तो ही हॅड सरेंडर्ड टू द आझाद गोमंतक दल रेव्होल्युशनरीज. आनी मागीर तो ताजी गोंयांत ट्रान्सफर जाली. आनी जेरोनिमो बारेटो गोंयांत ट्रान्सफर जाली आनी तो काणकोण अर्दफोंड म्हणून एक गांव आसा थंय तो रावतालो. सो तो आनी ताजें कितें ताका एक सामको हेट्रेड आशिल्लो सामको. आनी ताका ते एक हें कशें आशिल्लें की आझाद गोमंतक दलाच्या रेव्होल्युशनरी खातीर तांकां आपणे सरेंडर करचो पडलो. तांचेर एक रिवेंज घेवपाक सोदतालो. आनी तो फ्रिडम फायटरांचेर सामको अगेन्स्ट आशिल्लो, देशभक्तांचेर अगेन्स्ट आशिल्लो. आनी ही यूज टू हेट ऑल दीस पॅट्रियोटिझम एंड ऑल दॅट. हांगा गेलो, पर्तगाळ मठान गेलो आनी परशुराम आचार्य थंय आशिल्लो. ताका ताणें तापोवन काडलो परशुराम आचार्याक फॉर नो रिजन, कारण नासतना. डायरेक्टली तो एंटर जालो गाभाऱ्यान थंय पर्तगाळ मठाच्या. आनी तेन्ना परशुराम आचार्य बाबडो इनोसेंट, ताणें कांय हें करूं ना, प्रतिकार करपाचें ताचें तशें हें नाशिल्लें. 17 सप्टेंबर 1956 ह्या दिसा आझाद गोमंतक दलाच्या रेव्होल्युशनरींनी, तातूंत प्रभाकर सिनारी बी आशिल्ले, तांणी डिसायड केलें की जेरोनिमो बारेतो जो आसा ताका खंय तरी वी हॅव टू टीच हिम अ लेसन. सो ते तांच्या घराचेर तांणी हल्लो केलो रातचो. जेरोनिमो बारेतोच्या घराचेर तांणी हल्लो केलो, जो अर्दफोंड घर आशिल्लें ताचें. आनी ताका डायरेक्ट गुळी घालून ताका ठार केलो. आतां आझाद गोमंतक दल रेव्होल्युशनरीज तांणी ताका मारिल्लो, पूण हातून परशुराम आचार्याचो किंवा ताच्या फॅमिलीचो किंवा केशव भट टेंगसे हाका जो बरोबर व्हेल्लो परशुराम आचार्य, तांचो कांयच संबंद नाशिल्लो. पूण जेरोनिमो बारेटोक मारलो हें पोर्तुगीजांक कितें दिसलें की जेरोनिमो बारेटो पर्तगाल मठान एकदां गेल्लो, ताणें एंट्री मारिल्ली, देवाची विटंबना केल्ली, म्हणून बी परशुराम आचार्यान आझाद गोमंतकाक कंप्लेन करून ताका मारला बी अशें ते कितें तरी तांकां संशय येवपाक लागलो फॉर नो रिजन. एक्चुअली जेन्ना जेरोनिमो बारेटो त्रास दिता म्हणून एका पोर्तुगीज अधिकाऱ्यान परशुराम आचार्याक विचारलें, ताणें सांगलें, परशुराम आचार्यान सांगलें की जेरोनिमो बारेटो आमकां त्रास बी कांय दिना, कित्याक परशुराम आचार्य वॉज एक्चुअली इनडायरेक्टली सपोर्टींग द फ्रिडम फायटर्स. सो ह्या संशया वरून ताका तांणी परशुराम आचार्य आनी केशव भट टेंगसे हांकां धरून व्हेले. तांकां दोगी जाणांक व्हेले. केशव भट टेंगसे हो पैंगीणच्या देवळान पुजारी आशिल्लो. आनी तांकां पोलीस स्टेशनार व्हेले, मडगांव पोलीस स्टेशनार व्हेले. आनी तेन्नाच्यान जे ताजो फॉर नो फॉल्ट ताका मारहाण, ताका अशें हॅरेसमेंट, ताका असो टॉर्चर केलो तांणी. टॉर्चर म्हणजे कितें, टॉर्चर टू डेथ म्हणटा पळय तसो. परशुराम आचार्य हांचें मरण म्हळ्यार पोर्तुगीजांनी आपल्या क्रूरतेचो दिल्लेलो आनी एक पुरावो. हातूंत कितें जालां म्हज्या बापायच्या बाबतींत, तांणी प्रत्यक्ष तातूंत सत्याग्रहाक जावं हातूंत भाग घेतलो ना, पूण जे तुगे हे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले तांकां ते मदत करताले आनी ते गुप्त रित्या करताले. तांचें हें जें कार्य चलतालें तें आमचे थंय गांवां म्हऱ्यांत अर्दफोंड म्हणून एक वाडो आसा, आनी त्या अर्दफोंडाचेर जेरोमीन बारेत म्हणून एक पोलीस ऑफिसर आशिल्लो.
हातूंत पोर्तुगीज पोर्तुगीजाचो police officer. पोलीस आनी तो भयंकर मदांत पळय म्हणटात तसो आनीक क्रूर जालें कितें त्या टायमार हें म्हज्या बापायक जें हातूंत जें हें आशिल्लें तें ताका कळ्ळें खंयच्यान तरी एक मदत जावं कोणाक तुगे एक निरोप हांकां तांकां दिवपाचें उरतालें लिपोवपाचें आनी थंय आमगे पर्तगाळ हें केंद्र एक अशें आशिल्लें की जे भुमिगत हे जे आशिल्ले सतत लढो सत्याग्रही आनी हेय बी पूण आझाद गोमंतक दलाचे हांचें जवळ जवळ केंद्रच आशिल्लें तें हें तांकां कळिल्लें जे जरोमीन बारीत सगळें आनी तांचो रोख आशिल्लो म्हज्या बापायचेरच चड आनीक ताणें हाका बुद्द शिकोवया म्हणजे केलें कितें की तांचें जें वर्साक संजाव फेस्त जाता संजाव त्या फेस्ता निमित्यान वचून हांकां पूण हें करतलो बुद्द शिकयतलो अशें म्हणून त्या दिसा ताणें तांचे त्या वाड्या लोकांक घेवन तो थंय पर्तगाळ मठां आयलो संजाव आनी मठां बार्रेत काब न्ही तो काब एक ते सगळे तांचे येते आनी ते म्हणजे सगळें पिवन बिवन दुडूस घालपी ते आनी तांचें हें कितें आशिल्लें की भितर येवन मस्ती अशी केली मठां की पयलो म्हजो बापूय थंय फुडें येवपाचो तांकां आडोवपाक आनी तेन्ना आमी ताजेर एटॅक करताले हें येवजून ते आयिल्ले म्हणटा जालें कितें योगायोगान म्हणटा त्याच टायमार म्हजो बापायक ताप आयिल्लो आनी तो दुयेंत आशिल्लो आनी तो घरांकच आशिल्लो भायर थंय ताणें तें खूब ते पिराळे दवरून तो चिकोल बिकोल म्हणजे समाधीचेर बसून पडला ताणें कितें केलें तें हाजें ती मस्तीपण करून हें तें करता आनी ते बाकी स्टाफ आशिल्लो तो चड हें ना मागीर कितें जालें म्हणजे आज्याक कळ्ळें आनी तोय फुडें गेलो थंय तांकां हें करपाक आनी तांकां अरे तुमी हें करता कितें तर ताजेर सामकें हें जालें आनी ताज्या आंगार आयलें आनी ताका बडयलें ताणें जे आझाद गोमंतक दलाचे जे लोक आशिल्ले म्हणजे तातूंत प्रभाकर वैद प्रभाकर सेनारी आमचे शाबू देसाय तांकां पयलीं साकून त्या हाजेर राग आशिल्लोच जरोन बरें तर तांकां तें हेंय प्रकरण तांकां हें जालें आनीक हाका वचूं ना आनीक हाका तर दवरप ना हें ताणें ठरयलें आनीक ताणें तो प्लॅन आपूण केलें कितें की म्हज्या बापायक कांयच सांगलें ना की अशें बाबा आमी थरयलें म्हणटा तें भायले भायरूच आनीक ते आयले अनंत चतुर्दशी पयले दीस रातचे आनी गेल्या पर्तगाळच्यानूच इतलें करून पूण कोणाक खबर ना आनी वचून तागे घराचेर ताणें अटॅक केलो घरान मारलो घराचेर अटॅक केलो आनीक घरात ताका भितर जेन्ना कळ्ळें दुबाव आयलो की हे कोण तरी हे आयल्या म्हूण ताणें दार तुगे उगडपा हें केलो ना मागीर हाणें थंय बॉम्ब उडयलो हँडग्रेनेड कितें तरी उडयला हें आतां सगळें पर्तगाळूच घडलें काय थंय लागीं काणकोण ते आतां अर्दफोंड म्हणटा आनीक तो बॉम्ब सोडून भूम करून आवाज आयकलो तो हांवें पसून आयकला कारण तेन्ना पुलिसेक आतांच्या भशेन न्ही प्रत्येकाक रिवॉल्वर आनी हें सगळें घर व्हरूंक मेळटालें सगळें तुवें हें जातालें आनी ताका जेन्ना तें म्हूण कळ्ळें तेन्ना तो सामको अलर्ट जालो फायरींग करीत भितर गेले आनी तातूंत तो सांपडलो तो आनी तागे बापूय तुमच्या बापायक हें कोणें केलां हें कांयच खबर ना सकाळची 5 आमगे घराचेर हें रेड पडली पुलिसाची रेड काश्मीर मंदिर अजेंत मोंतेर हय अजेंत काश्मीर मंदिर क्रूर मनीस आनी तो तागे सगळे फौज घेवन म्हाका जालें कितें हो अटॅक ताजेर जाले नंतर ताजे भाव पळय जे आशिल्ले जरोनीचे ताणें जीव रानांतल्यान पळून वचून काणकोण पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशें अशें जालें म्हणून आनी ताणें रातोरात हांगा कळयलें पणजे सकाळी 5 ते येवन आमच्या घराचे हें केलें आनीक पयलो आरोपी नंबर 1 म्हजो बापूय जालो ताका धरलो पयलीं हातूंत आयलो
हाज्याक धरलो हां आनी बाकीचे कोण त्या दीस पयले तांणी हें केल्ले संजा फेस्तावळा पळय कोण कोण हय हय त्या सगळ्यांक धरले म्हणजे आमचे म्हणजे जे विटनेसीस आशिल्ले हय ते. हय ते म्हणजे जवळ जवळ आमचे पडसगाची गांवाचे कांय ना म्हळ्यार 7-8 लोक धरले हां आनीक सगळ्यांक वेले गेले धरून ओके पूण तांकां काणकोण काय मडगांव वेले पयलीं काणकोण पयलीं काणकोण वेले हय आनीक एक जी मार बडय सुरू जाली आनी तांचे कोतान परशुराम आचार्य हो नंबर वन आरोपी 1 आरोपी तें तो कबूल करपाक ताका चड मार हें जालो तांचो आनीक त्या हातूंत तो मागीर दुसरे दीस हें जालो गेलो दुसऱ्या दिसाच गेलो मडगांव पुलीस स्टेशनाक गेलो. म्हणजे इतलो मार ताणी दिलो हय की म्हणजे हो जाणून बसून मारला ताका हय हय पोलिसांक जेन्ना हें प्रकरण आपल्या आंगार येतलें म्हूण कळ्ळें तांणी पुलीस बंदोबस्ताक हें करपाक लायली अंत्यविधी म्हणजे घरांतल्यांक अंतविधी करूंक मेळ्ळें ना घरांत हाडली बॉडी हाडली हां बॉडी हाडली हय पूण कंप्लीट ताजें हें जात पसून दहन जात पसून आर्मात पोलीस सामके राविल्ले